कलांगूट परबवाडो वाठारांत दोगां मदीं जाल्ल्या मारबडे प्रकरणांत एका कॅरटेकराक मरण आयलें. ताचो खून जाला आसूं येता असो अदमास आसा, असो दुबाव उक्तायल्लो आसा. हो कॅरटेकर परबवाडो वाठारांतल्या एका बंगल्यांत कॅरटेकर म्हणून आशिल्लो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण तो आनी ताच्या वांगडा आशिल्ल्या आनीक एका कॅरटेकरा मदीं वाद जावन उपरांत तांच्या मदीं झगडी जाली, मारबडे जाल्ली, जातूंत ह्या कॅरटेकराक मरण आयलें. ह्या प्रकरणांत कलांगूट पुलिशेन पश्चिम बंगालांतल्या एका दुबाविताक ताब्यांत घेतिल्लो आसा. तशेंच फुडलो तपास चालू आसा. कलांगूट परबवाडो हांगासर एका बंगल्यांत 2 कॅरटेकरां मदीं वाद जालो आनी ह्या वादाचें स्वरूप उपरांत मारबड्यांत जालें, जातूंत एका कॅरटेकराक मरण आयलें. ताका लागून खून जाल्ल्याचो दुबाव लेगीत उक्तायल्लो आसा. कलांगूट पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. सध्या पश्चिम बंगालांतल्या एका दुबाविताक अटक केल्या. हडफड्या बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागपाच्या घडणुकेक जापसालदार आशिल्ल्यांचेर कारवाय जावपाक लागिल्ली आसा. बुधवारा ह्या प्रकरणात प्रमाणपत्र दिता आसतना योग्य तपासणी करूंक नाशिल्ल्यान प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या 2 अधिकाऱ्यांक निलंबीत केल्ले. ताच्या उपरांत आतां ह्या प्रकरणात हडफडे पंचायतीचो सरपंच आनी पंचायत सचिवाचेर कारवाय केलेली आसा. योग्य परवाने नासतना क्लब चलोवपाक परवानगी दिवप तशेंच बेकायदेशीर बांदकामाचेर कारवाय करूंक ना अशी कबुली सचिव रघुवीर बागकर हाणें दिल्ली. देखून बागकर हाच्या निश्काळजीपणाक लागून ताका सरकारी सेवेंतल्यान बडतर्फ केला. तशेंच सरपंच रोशन रेडकरानूय निश्काळजीपणा केल्ल्यान ताका अपात्र थारायल्लें आसा. फुडल्या 5 वर्सां खातीर पंचायतीची वेंचणूक लडोवपाचेरूय रेडकर हाचेर आतां बंदी घातल्या. ह्या विशीं पंचायत संचालकान आदेश जारी केला. सरपंच आनी सचिवाक लागून हो नायट क्लब सुरू आशिल्लो. मडकय हांगासर एका घराक उजो लागून शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान हो उजो लागलो आनी जातूंत सुमार 8 ते 10 लाखाचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. गोंयांत सध्या शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्या. मडकय लाडवाडांतल्या ह्या एका घरात शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागलो. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर वचून हो उजो नियंत्रणांत हाडलो. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी, मात 8 ते 10 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. शॉर्ट सर्किटाक लागून मडकय लाडवाडा हांगासर एका घराक उजो लागलो, मात्र सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. म्हापशा श्री बोडगेश्वर देवाच्या जात्रेक शुक्रारच्यान सुरवात जाता, पूण देवळाच्या आवारांत उबारिल्ले जायंट व्हील्स आनी हेर मनरिजवण रायड्स NOC आनी हेर सुरक्षा परवाने नाशिल्ल्यान अधिकाऱ्यांनी सील केल्यात. पूण आमचे कडेन सगळीं कागदपत्रां आसून लेगीत हे जायंट व्हील्स आनी हेर मनरिजवण रायड्स कित्याक सील केल्यात ते आपल्याक खबर ना अशें ह्या जायंट व्हील्स तशेंच मनरिजवण रायड्साचो धनी सांगता. लायसन्स जर बेकायदेशीर आशिल्लें जाल्यार हो मनरिजवण रायड्स बंद उडोवपाक जाय आशिल्लो, पूण सील करपाची गरज नाशिल्ली अशें ह्या जायंट्स व्हील्साचो धनी सुनील हाणें सांगिल्लें आसा. मात्र योग्य परवाने नाशिल्ल्या कारणात म्हापशा जावपी बोडगेश्वर देवाच्या जात्रेक शुक्रारच्यान ही सुरवात जाता. मात्र जात्रेक हांगासर घालिल्ले जायंट्स व्हील्स तशें हेर मनरिजवण रायड्साचेर सील केलेले आसा. गोंयच्या आनीक 5 नव्या वस्तूंक GI मानांकन मेळिल्लें आसा, जातूंत ताळगांवची वांयगी, कोरगूट तांदूळ, काजू मुट्टो, हिलारियो म्हटल्यारूच मांगीलाल आंबो आनी मुशारद ह्या आंब्यांक हे GI मानांकन मेळिल्लें आसा. हे GI मानांकन स्वयंपूर्ण गोंय मोहिमेक बळगें दितले तशेंच शेतकाऱ्यांक सक्षम करतले अशें उलोवप मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केले. गोंयच्या आनीक 5 नव्या वस्तूंक हे GI मानांकन आतां मेळिल्लें आसा, तातूंत ताळगांवची वांयगी आसा, कोरगूट तांदूळ, काजू मुट्टो, हिलारियो म्हटल्यारूच जो आंबो आसता मांगीलाल आंबो, त्याच बरोबर मुशारद आंबो हांकां हे GI मानांकन मेळिल्लें आसा. हे GI मानांकन स्वयंपूर्ण गोंय मोहिमेक बळगें दितले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें.
2025 सालात कोकण रेल्वे पुलिशेन व्हड कारवाय करून गुन्यांवकारी घडणुकांचेर कडक कारवाय करून पुलिशेन चोरयेचो 30 गुन्यांव जे आसात ते नोंद केलेले आसात. त्या प्रमाण 32,63,450 रुपया किमतीचे चोरयेक गेल्ले मालवाज पुलिसांनी जप्त केला. त्या भायर बेकायदेशीर गोमांस तशेंच गांजाची तस्करी करप्यांचेर लेगीत खर कारवाय केलेली आसा. 2025 ह्या वर्सा कोकण रेल्वे पुलिशेन चोरयेचे 30 गुन्यांव नोंद केल्यात, जातूंत 32,63,450 रुपया किमतीचो चोरयेक गेल्लो मालवाज पुलिशेन जप्त करून चोरांक बंदखणीत घातले. तशेंच ह्या काळात गोंय पशु संरक्षण कायद्या खाला कोकण पुलिशेन 3 गुन्यांव नोंद केल्यात आनी 3,14,600 रुपया किमतीचे सुमार 1,000 किलो गोमांसूय जप्त केला. ते भायर आनीक एक व्हड कारवायेत पुलिशेन 8,18,400 रुपया किमतीचो गांजा लेगीत जप्त केला. नव्या वर्साक पर्यटकांची दर्यादेगांचेर व्हडा प्रमाणात गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी. पर्यटकूय नेटान फोग लावन आतिशबाजी करून तांच्यांनी नव्या वर्साक येवकार दिलो. मात्र नेटान फोग लावन नव्या वर्स व्हडा उमादीन मनयता आसतना पर्यटकांक लागूनच पर्यटन चलता, पूण ही पर्यटकांची मजा कोलवाचो रांपोणकार सांतान फर्नांडीसाक म्हारग पडली. नव्या वर्साक पर्यटकांची बेतालभाटी दर्यादेगाचेर गर्दी आशिल्ली. खंय पर्यटकांनी पेटिल्ल्या फोगाची किट्टी कुशीकूच आशिल्ल्या रांपोणेच्या सामानात पडून ह्या सामानाचो लासून गोबड जालो. ताका लागून ह्या रांपोणकाराक व्हडा प्रमाणात नुकसाण जालें. ताचे जाळे जे आसा ते ह्या फोगा खातीर लासून गेले. सरकारान आपल्याक कितें तरी मजत करची म्हणून रांपोणकार सातान हाणें मागणी केलेली आसा. दर्यादेगांचेर पर्यटक किंवा हेर गोंयकार नव्या वर्साक येवकार दिता आसतना जी आतिशबाजी केली तातूंत ह्या रांपोणकाराचें नुकसाण जालें. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणांतली मुखेल दुबावीत पुजा नायकाक वैजकी तपासणे खातीर म्हापशेच्या आजिलो हॉस्पिटलांत दाखल केल्ली. ह्या वैजकी तपासणे उपरांत पुजा नायकाक कोलवाळे न्यायालयान बंदखणींत दितले अशी म्हायती मेळिल्ली आसा. तिका बरी नाशिल्ल्या कारणांत वैजकी तपासणे खातीर म्हापशेच्या आजिलो हॉस्पिटलांत दाखल केल्ली. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणांतली ही मुखेल दुबावीत पुजा नायक. तिची वैजकी तपासणे खातीर आजिलो हॉस्पिटलांत तिका दाखल केल्ले. ह्या तपासणे उपरांत ह्या वैजकी तपासणे उपरांत पुजा नायकाक कोलवाळे न्यायालयान बंदखण दितले अशी सध्या म्हायती मेळिल्ली आसा. सरकार आणि पक्ष हे वेगळे आसता. निवडून आयिल्लो प्रतिनिधी आपल्या पक्षाचो न्हय म्हणून ताका कुशीक काडूं नाकात. लोकशायेत वेंचून आयिल्ल्या दर एका फुडाऱ्याक समान अधिकार आसता अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष